विमेन तांकां स्किल्स दिवपाक ते आमी ट्रेनिंगा खातीर हो कार्यक्रम दवरलेलो. इवन दादल्या सुद्दां ट्रेनिंग आसा, वेरियस स्किल्स, इलेक्ट्रिशियन म्हण नाका, कार्पेंटर म्हण नाका, प्लंबिंग म्हण नाका, बायलां वेगळे वेगळे कार्यक्रम ट्रेन करपा खातीर हे प्रायम मिनिस्टराचो हो कार्यक्रम जावन आसा. आनी अंडर जी सुडा हो आमी आज हांगा लॉन्च केला. हांव हेच्या आदी आमचे बायलांनी सेल्सांत हांव सगळे स्किम्यो बायलांक ह्यो एक्सप्लेन केल्यो. ते भाशेन सगळे बायलांक हेचो फायदो घेवपाक मेळटा. आनी हांव समजता की दाबोले जे सेल्फ हेल्प ग्रूप सगळ्यान जास्त आसा, आमचे रेजिस्टर्ड ग्रूप आसा, त्यो सगळ्यो बायलां फुडाकार घेवन तेंच्यो ज्यो बायलो मेंबर आसा ते ग्रुपाचे ते फायदो घेवन सगळ्यांक फायदो जातलो. तेच भाशेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जे तुमी विचारताले, आमचो एम्पावरमेंट हांगा ऑलरेडी सुरू आसा केन्नासून. आमचे पेपर बॅग युनिट आसा, प्रेस्टिजियस जे इंडस्ट्री आसा, फॅशन डिझायनर्स आसा, आमकां बॅग ऑर्डर दिता आनी आमच्यो बायलो बॅगां करून दिता. तेजो उद्देश एकूच, प्लास्टीक यूज करनाका, पेपर बॅग्स यूज करा. आमी तरेतरेचे प्लास्टीक बॅग यूज करता. म्हाजे प्रयत्न चल्लेले आसा फुडले 6 म्हयन्या भितर. हे फक्त दाबोले चलपाना व न्यू वाडेच एक युनिट आसा ते चलपाना. कमीच कमी 5 युनिटां 5 म्हयन्या भितर वा 6 म्हयन्या भितर हांगा तयार जातली. आनी दुसऱ्याय बायलांक चान्स मेळटलो ही बॅगां करपाक. प्रिंटींग मशिनूय आमी घेवपाक केला. सो सगळे कडेन बॅगां जाता ती जाय तशें प्रिंटींग करून वेगळे वेगळे कंपनीकूय मेळटले. आनी आमी प्रयत्न करतले पयले सुवातेर दाबोलीम प्लास्टीक फ्री करपाक. जेन्ना आमी ऑल गोवा एंटरप्रेन्युअर्स एसोसिएशन हातूंत एप्लिकेशनां पळयता, थंय सगळ्या बायलांचें कितें तरी जेवण खाण करपाचें, लाडू खाण करपाचें, नाजाल्यार शिवपाचें कसलीच एप्लिकेशन येता. प्लीज कम तातूंतल्यान भायर सरा आनी तुमी एन्सिलरी युनिट्स काडा. बारीक बारीक वस्तू जाय पडटा. खंयच्याय एक बारीक इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट करपाचो आसता, ताका चड तें भांडवल लागना. तुमच्या खंयच्या कोणाचे जागे आसता, तातूंत घरा कडेन सुद्दां ते प्रोडक्ट करपाक मेळटा. तशें करा. तातूंत तुमकां मोनोपोली मेळटली, दुसरे कडेन कॉम्पिटिशन आसचें ना. आनी दुसरें तुमी जें करता तें सिरियसली घेया प्लीज. आनी हे जे कोर्सीस